त्या म्हळ्यार मस्त लोक आसा भायर भितर देखून भायर आसल्यांनी मोर्न इगर्जे भितर विकी पावच्या बरी दयाकन कुमोक करा पाद्र्या मुसाक तयार रावल्यात आनीक दिसाच्या अखेरीक मोर्न पळोवंक सगळ्यांक अवकाश आसतलो.
रावतांतर ताचे सांगाता राजवट सदैतेल्या जीवन जेजू ख्रिस्त परतून मोराना ह्या फुडे मोरना ताचेर पदवी ना जर क्रिस्ता थंय आमी मेल्या तर ताचे सवे आमी जियेतेल्या जर ताचे थंय आमी ती रावतात ताचे सांगाता राजवट सदैतेल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी मरणांतावन जीवन जाल्ल्या आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो. भाव बहिणीनो भरती 2 महिन्या आदीं ह्या सिगजींच ह्या सालतरीच्या मुखार एक व्हड संभ्रम जाल्लो. संभ्रम उल्हासाच्या आनी कॅनडाच्या लग्नाचो आनी त्या दिसा हांवें मिसाचें बलिदान भेटयल्लें फादर लॅरीन शर्मा सांगून रेस्पेर केल्लें आनी ताची आवय पळय आनी कुटुंबाची सैरी देरी हांगासर हजर आसली. आज असो एक लोक बिलकुल त्या दिसा नासलो आमी जाणा. पूण भावा भयणीनो फकत 2 म्हयन्या उपरांत आनी एक संभ्रम म्हळ्यार सूख जाय ती आमच्या भावार्था प्रमाणे मरण एक संभ्रम पुनर्जीवनपणाचो. कित्याक जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला आनी जेजू नव्यान येतलो हो आमचो भावार्थाचो गुट. आनी ह्या भावार्था प्रमाणे हर एक मोर्न एक संभ्रम जीवनपणा खातीर आनी तो जावन आसा शेवट आमच्या जिविताचो. त्या दिसा उल्हासान आसलो कॅनडा सांगाता कुटुंबा सांगाता. आज उल्हास ताची कूड मात्र हांगासर आसा पूण ताचे दुखेस कुटुंब ह्या सालतारी बोवारी परत्यान एकठांय जाला. त्या दिसा आसलो संतोष आज ना. संतोष दुकान बदलला. सम्यानंस म्हणलें संतोष दुकान बदलतलो म्हूण सांगून. भाव भयणीनो किर्तनांत आमी अशें गायता मनशा जिणी जाल्या एक सपण कशी वाळच्या उदका परी ती वाळोन वेची सकाळींच्या वेळार फुलता तणा बरी सांजेर बाबून सुकता ही मनशाची न्ही. आमचे दीस भोव मोठवे बेगीनच ते सरतात. तुझ्या रागाक आमचे बेगीन समता. सर्वेस्परा देवा तुझी दाखय दया. तुझ्या साकरांचेर वत तुका कुळत माया. दिसतो उजवाडताना मोगान आमकां भर. जिणयेच्या सरकाळा आमकां उल्हासूंक कर. आमच्या हाताचो वावचो फळ जाय सो कर. काकूळट आमची कर आमचे दया दवर. हेच किर्तन उल्हास सांगात आमचीय जावं दी. मनशा जिणयेक सपन ताका आसलें. उदका बरी ती आज वाळून गेल्या. तणा बरी ती सुकून गेल्या. पूण सांजेर बावता आनी सुकता तणा बरी तरी मनशा जिणी भावार्थाची बरोवशाची जीवनपणाची देखून ह्या उल्हासान आनी ह्या बरोवशान उल्हासाक सोम्याच्या दिन आमी करुया. ताच्या दुखेस कुटुंबा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानार मागया. आमी प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकुळतीचो सागोर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो समदीर. उल्हास विल्सन आमच्या भावाची आज कूड भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता हांव. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बानपासांतले ताका सोडोवन तुज्या विसल्या संगाती सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जीवनपणाच्या दिसा कुडियात्म्या सयत तुका रूप भोगूंक पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जनुएच्या पुस्तकांतलें वाचप. प्रामाणीक मनीस आपलो काळ भरचे आदीं मरत जाल्यारी ताका विशेव मेळटलो. म्हातारे प्राये फावो तो मान लांब अवकाचेर अवलंबन ना आनी तो वर्साचे संख्येन मेजूंक जायना. बगार जन्मइस मनशाचे पिके केस निष्कळंक जिवितीस म्हातारी प्राय. देवाक तो मानवालो देखून देवान तसो मोग केलो. पत्क्या मदें जियोवन आसता ताका वयर उबारून व्हेलो. खोटेपणान ताची मौत विकार करिना जावंक वा कपटपणान ताच्या आत्म्याक बुलयना जावंक ताका काडून व्हेलो. कित्याक खोटेपणाची बुलोवणी बरें तें गैरें करता आनी कर लालेवनी नेणतें काळीज कुसयता. थोड्याच काळान संपूर्णयेक पावून ताका लांब आवक मेळ्ळें. तसो आत्मो सर्वेस्पराक मानवालो देखून ताणें ताका खोटेपणा मदलो बेगीनच काडून व्हेलो. लोकांनी हें पळयलें पूण तांकां कांय समजलें ना. हो गुटो तांणी मनान धरलो ना. देवाची कृपा आनी काकुळतो ताणें विसून काडिल्ल्यांक मेळटा आनी तो आपल्या भक्तांक राखता. देवाचें उतार हें. तुझ्या तंबा बिडर करू कोणा मेळा सर्वेस पोरा. तुझ्या पोवी दोंगर बस्ती करू कोणा पावसाय सर्वेस पोरा. करू कोणाक मेळा सर्वेस पोरा. तुझ्या पोवी दोंगरा बस्ती करू कोणा पावसाय सर्वेस पोरा. जो कोण न्याय नीतीन चलता काळ सांगता सत भुलयता नितळची जियेता असल्या फावो जाता. तुझ्या तंबा बिडर करू कोणाक मेळा सर्वेस पोरा. तुझ्या पोवी दोंगरा बस्ती करू कोणाक पावसाय सर्वेस पोरा. जो कोण अन्याय करिना पेल्याचे ना पाड करिना देव बिरांतीच्याक मानता असल्या फावो जाता. तुझ्या तंबा बिडर करू कोणाक मेळा सर्वेस पोरा. तुझ्या पोवी दोंगरा बस्ती करू कोणाक पावसाय सर्वेस पोरा. मानता तो सासनाक मोरसोना. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राय. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राय. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो.
तुमच्या सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचे कमर बांधा आणि तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतेल्या साकरा बरी तुम्ही जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदळा पाटी येता गाय म्हण ताची ते वाट पळोवन रावतात. आपलो धनी पाटी येताना जागे रावोन तयार आसा ते साकर बागीस सय. खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनीस आपलें कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोवन तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीस सय. देवाचें उतर हे वाकडी तुका. म्हजें झूज हांव झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचें मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. नितीचो मुन्सुबीदार सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका तो दितलो. सांपावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें हे वाक्य. जेजू क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 2 म्हयन्या आदीं ह्याच आल्तारीर रावन उल्हासाक आनी कॅनेडाक हांवें प्रवचन दिल्लें. आनी परत हो दीस येत म्हणून हांवें चिंतूंक नासलें. एक चित्र कलाकार, चित्र संशोधक आसलो आनी जायते चित्र प्रदर्शनाक वचून थंयसर तो चित्रां पळोवन ताचें संशोधन करतालो. आनी अशें एक दीस तो एक पिक्चर एक्झिबिशनाक वेता आनी थंयसर एक पिंतूर तो पळयता. आनी त्या पिंतुरांत कितलें पळयल्यार ताका तें समजना. जायते रंग थंयसर आसले जाल्यार ताका कांय समजना. लागीं येता मस्त सुतां थंयसर आसलीं आनी कितें केल्यार ताका तें समजना. आनी अशें तो लागीं येता तरी त्या पिंतुराचो अर्थ ताका समजना. उपरांत लागीं वचून घुंवोन तें पिंतूर तो पळयता आनी थंयसर ताका अजाप राखून आसलें. जिवंत जेजूचें पिंतूर थंयसर त्या कलाकारान सोडयलें. त्या पिंतुराच्या फाटल्या देगेक रावोन तो संशोधक पळोवन आसलो आनी ताका कितेंच समजनासलें. आनी न्हीज जावन त्या पिंतुराच्या मुखल्या देगेक येता आसतना त्या पिंतुराचो खरो अर्थ तो समजूंक पावलो. फेब्रुवारीची 28 तारीख ती मिनेजरच्या कुटुंबांत भोव दुखाची, तांच्या शेजाऱ्यांक आमकां फ्रेंड्सांक सगळ्यांक दुखाची जावंक पावल्ली. आमी खरो अर्थ मरणाचो सोदूंक भारीच कश्ट. आनी असलें मरण आमच्या मोगाच्या व्यक्ती थंय येता आसतना खऱ्या रितीन हें आमकां कित्याक देवा म्हणलें सवाल हर एकल्यानी हांगासर आसल्यांनी आमी इसारलां.
जुआंचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 देवान संवसार असो सोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसार ताणें दिलो आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता संवसारा खातीर जेजून आपणाचें बलिदान जावन दिलें. केवल 30 आनी 3 वर्सां क्रिस्त जियेल्लो पूण मरणांत जिवंतपण आसा आनी जिवंतपणांत अर्थ आसा म्हणून ताणें शिकयल्लें. आनी त्याच रितीर हांवें सुरवेर तुमकां सांगिल्लें तें भितर आमी पळोवचें जाल्यार जिणी जावन आसा असलें एक भितर आनी मनशान भोगान आमी मनशा जिवीत आमी पळयता. त्या संशोधकान पळयल्ले बरे आमकां कितेंच समजना, आमकां सगळें गैरें गैरें दिसता पूण आनी एका वाटेन आनी एका कुशीन तावन आमी जिवीत पळोवंक जाय तवळ मात्र आमकां सारकें समजतलें. आयच्या दिसा ताका उतरांनी आमी कितलें सांगल्यार तितलेंच पूण दैवीक अनुभव जाल्यार मात्र तें करूंक साध्य जाता. आमचे पैन इस्रायल लोकांच्या त्या पैना बरी आसोंक जाय. कशें इस्रायल लोक सर्ग आमी पळयता जायते कश्ट सोसून 40 वर्सां त्या अरण्यांत पैन करून गेलो पूण थंयसर तांकां एक शेवट आसलो. तो शेवट जावन आसलो त्या बसायल्ल्या घावाक पावचो. आमचें जिवीत तशेंच आमी वचोंक जाय, पैन करून वचोंक जाय आनी एक दीस आमच्या शेवटांतय आमी पावोंक जाय. सांपावल कोरिंथांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा कशें आमी ह्या जिवितांत आमी मरचे ना भगार आमी रुपांतर जातल्या. तशेंच रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर तो म्हणटा सोम्या खातीर आमी मेल्यारी आनी सोम्या खातीर आमी मेल्यारी आमी सोम्याचेंच आमी जियेल्यारी आमी सोम्याचेंच. देखून जेजूनांचो सांगचे बरे कळनासतना देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरी विश्वास दवरा म्हणलें जेजून. हाचे पयलें वाचाप आमी आयकलें आनी थंयसर भोव अर्थाबरीत रितीन थंयसर आसलें प्रामाणीक मनशाची जिणी कशी आसा जाय आनी प्रामाणीक मनीस आपलो काळ भरतस भरचे आदींच मरत जाल्यार ताका विशय मेळटलो. आमचो मोगाळ उल्हास वर्साच्या संख्यान ताची जिणी भोव ल्हान पूण ह्या इतल्या लोकांची मोनां जिखूंक तो सकल्लो, इतल्या लोकांक चे मोन वय करूंक तो सकल्लो. ताचे प्रामाणीक जिवीत ताका खंडीत जावन तो देवाक मानवल्लो जाला आनी देखून देवान ताचो मोग केल्लो आनी आज तो मुकुट खंडीत जावन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या मरणाच्या उपरांत आमी पळयता थंयसर शीस भिजडोन गेल्ले, बरवस तांणी सांडुल्लो पूण मोरी थंयसर आसली. तांचे मदें बरवशाची किरणां दवरन तांचे थंयसर आसली. आज ह्या कुटुंबाक आमी बरवशाची किरणां जावंक जाय. आमी जमली इतली सकट जाणां हांगासर ह्या कुटुंबांत बरवशाची प्रकाश तांचे थंय आमी फांकोवंक जाय. एक दीस आमी आमच्या भावा सांगाता सर्गी राजांत एकवटतल्या आनी ताच्या सांगाता खंडीत जावन आमी आसतल्या म्हणलो आमचो बरवसो जावं दी. उल्हासाच्या त्या अकालीक मरणा उपरांत
जायत्या हांव चिंतूंक लागलो आनी त्या वेळार हांवें एक कवन बरयल्लें आनी तें आतां तुमच्या मुखार वाचून सांगता. जनन आमचें न्हय, मरण आमचें न्हय, भुमी आमची ही सृश्टी, भुमी आमची न्हय ही सृश्टी आमची न्हय, पूण आमचें म्हणून आमचे संगी आसचें केवल इश्टाघात आनी मोग मात्र. मोगाच्या इश्टा उल्हास. फेब्रुवारीची ती 28 तारीख, दीस तो म्हज्या जल्मा दिसाचो. सकाळीं फुडें पाटयले शुभाशय, चिंतूंक ना हांवें जायत म्हूण तुज्या जिविताच्या अक्रेसो. 15 वर्सांची इश्टाघात आमची, बरोवन ह्या कागदार जिरयता कोटसान दुखाची. सांगाता आमी खेळटल्यांव, हसतल्यांव, झगडटल्यांव, सांजेर परत एक जातल्यांव. एकामेकाक खंयच्यान सोडून दिनातल्यांव, चिंतना काळीज रडता, समजना कशें हें घडलें. चिंतूंक ना सपनांत इतले बेगीन संपयतलोय म्हूण तुजें भयण. आशा आसली तुजी एक घर बांदची आनी जोडी जाय म्हणून मात्र मनी तुवें मोग केल्ल्या चलयेतें. आशा आसली तुजी हांवें तुज्या इश्टान याजक जाय म्हणून, आनी आशा आसली तुजी हांवें तुजें रेस्पेर करीत जाय म्हूण. ती सर्व तुजी आशा मोगाळ इश्टा पोंदाक पावयलय आनी आज मोगाळ इश्टा ही सर्व तुजी आशा भोगूंक तूं सोकोंक नाय म्हणून म्हजें काळीज रडता. पयस जावन तुका देखता. आदेवस तुका म्हज्या मोगाळ इश्टा. आदेवस. परत मेळटा पर्यांत. आदेवस. देखून उबे रावा भावा भयणीनो, देवाचेर आनी जिवनपणाचेर विश्वास दवरून आमची प्रार्थना आमच्या भावा पासून दुखेस कुटुंबा पासून आमी आतां भेटोवया. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारान तुजे आनी हेरांची सेवा कर. आमच्या फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक, धार्मिकांक आनी भावार्थ्यांक ससण्याच्या जिवितान वांटो दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां सर्वांक जिविताचे देणे दिवन तुज्या हामार जिवितान आमकां भागीदार केल्याय. ह्या जिविताचें मोल समजून सदांच तुजे थंय उपकारी मनान जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारान अंतरलेल्या आमच्या भावाक ससनाच्या जिवितान वांटो दी आनी तुज्या भक्ता समेत ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भावाच्या मरणा मारिफात दुखेस जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचे दूख थांबोवंक बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडये मरणाचे येतनीर आसल्ल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. अवघडांक बली जावन अवचीत मौन पावल्यांक आनी फावो ती तयार नासतना मौन पावतल्यांक तूं तांचो आसरो आनी आदार जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा देवा, जनन आनी मरण आमचे न्हीद मोडेनी बगार तुजें वर्तें देणें आनी दोनी वर्त्या देण्यांक अर्थ दिवचें जावन आसा जिवनपणाचें आनी एक वर्तें देणें. भावार्थान जियेल्ल्यांक हें तूं फावो करताय म्हणल्यार विश्वासान आमच्या बाबा उल्हासाक तुज्या आदीन आमी करता आनी आमची मागणी तूं स्विकार कर म्हूण आमी परतता. क्रिस्ता आमच्या संगया मरिफात. आमेन. Oh,
सासाच्या आत्म्यात भेटोवचें मिसाचें बलिदान देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेनीक आमच्या नाक्या पयसुल्या दावा परस्पर म्हणून घे. दयाळ बापा, आज आमी मातयेक लायता ती आमच्या बाबा उल्हासा बसत वपारीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यान कसलीं पातकाचें खत उरलां जाल्यार दयापणी तें धुवन काड आनी तुजें सुख भोगूंक ताका बर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदर आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरण जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरोंक काबूल जालो. तुजेच खातीर शासनाक आमी समेस्त जियेवच्याक ताणी एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवतांच्या दरबारांत सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा ओ तुकाचर ओ सर्गी तुकाचर ओ सर्गी तुकाचर. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय 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 जय. ओ सर्गी तुकाचर ओ सर्गी तुकाचर ओ सर्गी तुकाचर. बापा करोस तूं पवित्र सगळी अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, कदीन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच बरी जेवणातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोपतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. पाबर्थसो गोड परगटुया. सोमीचे सुमेलो, सोमीचे सुमेलो, सोमीचे सुजीवन झाला. ओ पाबर्थसो गोड आमी परगटता, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी अजिविता सोडो आनी सरुणेची कालसू तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडां रगत सेवतली आमा समेस्ता.
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अकिप्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा ज्या सक्रा उल्हासाची काकूत कर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुना जिवन जाव. पुना जिवन परसो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर. तांकां म्हणजे जे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरे देवाची मेळ सांगाती सांज तुजो पती भगवन दोन दुतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदाड बाप सर्व बंधन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससनार. आमच्या सुमयान आमकां मागोवंक शिकयलां ते मागणे आमी आतां सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें रास आमकां येव, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस. आनी आमकां कारणान पडोवन दिनाका, पूण आमकां आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सबज काही आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता ते तुज्या धर्मतामणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप कटले आमची कपट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप कटले आमची कपट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळया भाव भयणीनो, मरणांतावन जीवन जालो जेजू क्रिस्त. जीवनपणाचो बरवोसो दिल्लो तो. त्याच बरवोशान जीवन क्रिस्ताक सेवची आनी त्या बरवोशान ही संवसारी जिणी जियोवची आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. देखून आयका, जाता तुमच्या मदें हिंदू लोक आसा जाल्यार क्रिस्तांव न्हय जाल्लो लोक आसा तुमी तांकां तिगे आडोवचे बरे वाटी कुंभाराक जाल्यार संभ्रमाक उरल्या जातीचो लोक येता. क्రైస్తేతర ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿ, ಕ್ರೈಸ್ತೇತರರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರುವುದು.
आम्ही प्रार्थूया. सर्पोद्वेदार देवा ऐश्वरीचा आमचो बा उल्हास या संवसाराक अंतरून गेलो. आम्ही आता भेटेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर पातकांतलो निवारो नितळ कर आणि जीवनपणाचो संतोष साश्टां भोगूंक वर. उपकार मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, मेल्ल्या कुडीक मातयेक लावन सो कायदो भावात त्यांच्या साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासून प्रार्थुया. ही आमच्या भावाची उल्हासाची आम्ही मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत जीवनपणा विनाशी करूं तसो आत्मो भगवंताच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या घासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोड्याच्या कांदार सासणीक रायच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आणि भगवंताचो सांगात ताका फावो जाव. देखून आयका, 27 मीस फाल्यां सकाळी 9 वरांचेर आसतले. फाल्यां सकाळी 9 वरांचेर 27 मीस. आज शुक्रार सांजेर आमची सदांची कुर्साची वाट आनी मीस आसता. 5:15 वरांचेर देवी वळचो तेस 5:30 वरांचेर मीस आनीक उपरांत उक्त्या मैदानाची कुर्साची वाट करची आसली. आज जवळच मिसाचें बलिदान व्हडा संख्यात तुमी हजर जाल्यात भाव भयणीनो. आनीक हांवें काल लिंपोर मिसावळारी सांगलां परत्यान सांजेर मीस आसचें ना म्हूण सांगून. जवळ 5 वरां जालीं आनी श्रद्धांजली आनी सेमिस्त्रे वचोन म्हणटा 5:30 वरां जातात. ताच्या उपरांत पाटी येवन मीस आसचें ना. कुर्साची वाट कोणाक करूंक जाय तांणी हांगासर येवचें. सांत पाऊल सभा आज कुर्साच्या वाटेची मुखेलपण घेतली. सेमिस्त्रेत हांव कोणाक कुर्साची वाट करूंक जाय तांणी हांगा पाटी येवचें आनी 5:30 वरांचेर कुर्साची वाट प्रारंभ करूंक हांव विनंती करतां. आज कुर्साची वाट उक्त्या मैदानाचेर आसची ना. आज कुर्साची वाट हांगास इगर्जेंत आसतली. हांगासर पाद्र्या बसात फादर लॅरी ताणें सांगलें. लॅरी आनी उल्हास सांगाती जावन आसले कॉलेजींत. आनी फादर आश्वीन हांगासर आमचे मदें आसलो व्हडा मोगान तोय आयला. आनीक फादर सुरेश तोय हांगासर ह्या मोर्नाक हजर आसा. पाद्र्यापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देखून बसा आतां श्रद्धांजली. या संवसारी खंयचे जिवीक मरण सोडून वचना. पूण मनशा बांदांत तें दूख भोगल्ल्यांक अर्गीस हे मरण सोंसना. म्हणजे त्या मनशा थंय वड आसल्ल्यांक हे मरणाचें घडीत दूख हाडयता. चिंता चिंतना रडयता. तांकां दिल्ली बुजोवन थोड्या वेळाक तांचें दूख थांबोवच्यांत येशस्वी जाता वयतरी ह्या मरणा निमती सासणीक वेगळा सारान तांणी भोगल्ली ती आडूक दूख मात्र तवळ तवळ तांकां उडासा सोवें दसून रडोवन आसता. उल्हास विल्सन मिनेझस आमचो मोगाळ तरणाटो हांगासर सासणीक न्हिदेंत आसा. प्राय फकत 31 वर्सांची. केनिटा लागीं लग्न जावन केवळ 2 म्हयन्यांनी तें जिवीत भग्न जावन गेलें. केनिटा संगी संतोशान आनंदान फुमारून फाल्यांची मधुर सपनां गुंथून जियेल्लो उल्हास ताच्या अवचित मरणाची खबर आयकून आमचो गांव सगळो स्तब्ध जालो. की रामवाड्यांत स्मशान मौन देंवलें. गल्पांतल्या ताच्या सांगोड्यांक गिळूंक जायना तसलें घडीत हें जालें. आजून आमी सर्वां तेच दुखाळ भ्रमेदेंत आसा. देवा लागीं आम्हा सर्वांनी ह्या वेळी केल्लें एकच सवाल. सदां उमेदीन बरोवन जियेवन आसुल्ल्या आमच्या उल्हासांतय तुवें
अशें कित्याक केलें? हजारो दोळ्यांत थावन अजून दुखां वाळटे आसात. ह्या मोरणाक सोसून घेवच्याक आमकां ताच्या मोगाच्यांक साथ जावंक ना तर उल्हासाच्या घरच्यांक, भोंवडांक आनी प्रत्येक जावन ताची वकाल केनेटाक तेच्या कुटुंबाच्यांक कशें जावचें ना हें घडीत स्विकार करतना वय आमचे लागीं तुमकां कोणायकी बुजोवच्याक उतराणांत आमच्यानी हें बिलकुल साध्य जावचें ना. देखून दयाळ देवा कुशीन आमी नदर गुंडावन ताचे लागीं प्रार्थितांव. उल्हास आनी केनेटाच्या कुटुंबा सांद्यांक हें दूख सोंसून व्हरच्याक मानसीक बळ आनी समाधान दिवच्याक मित्र अभिमानी सैर्यांक सरलोलो आमचो भाव उल्हासस हे वेगळासाराचें दूख सोसून घेवच्याक देवा तावन बळ तांकां मागून धाडटलो. जिवीत तुजें फुलोवन येवचें, फूल तूं परमळ दिवचें, दिवो तूं उजवाड फांकोवचो, आस्कुरो मोगाळ तूं इश्ट आमचो. वा मंजूर पिरगजींतल्या किरामवाड्यांतल्या मानेस्त ग्रेगोरी आनी मानेस्तीन सेलीन मिनेसाच्या 4 जाणां भुरग्यां पैकी उल्हास एकलो. ताची भावंडां संतोष जवळ्यांतलो एकलो, ग्रेसिल्ला आनी प्रमिळा, रोशन डिसोजा आनी जेसन वास उल्हासाचे मोगाळ भाऊजी, केनेटाची पप्पा आनी मम्मी सिप्रियन आनी एलिझा लोबो, तशेंच भाऊ केविन आनी वणी झिटा उल्हासाक बरोसो पाठिंबो दितालीं. उल्हासाचें जनन 1990 वर्सांच्या मेच्या 5 तारखेर किरामान जाल्लें. गेल्या त्या वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्याचे 28 तारखेर केनेटा संगी ताचें लग्न जाल्लें. फाटल्या 7 वर्सां थावन तो दुबयंत आसून आतां बिझनेस लिंक संस्थांत जनरल अकाउंटंट जावन वावुरतलो. मेहनती आनी हुशार तरणाटो जावन आशिल्लो उल्हास घरांतले दुबळे खायची पर्वा करिनासतना आपल्या पांयाचेर अठान आनी श्रमान उबो रावन काम करून आसतनाच कश्टांनी शिकून M.Com पदवी जोडून दफ्तरांत अकाउंटंट जावन काम आपणावंक शकलो. सो प्रयत्नान तो जिवितांत उंचायेक पावुल्लो तरणाटो. गल्फांत कामाक लागून भोवस मोठवे आवदेंत आपल्या कुटुंबा खातीर एक मजबूत सोबीत घर बांदिल्ली शाती ठाची. संबंदीक मित्र साखामेल्या मोदें तो पाद्रो साबरी चिरुकायन येणे तेणे धांवतालो. आपणा सांगता आसलेल्यांक केन्नाय उमेदीन भरतालो. ताच्या उतरांक आनी ताणें करचे कुमकेक ताचे भोवरीचे ताका भुलताले. उल्हास आसले कडेन उल्हासाची लारांस उडटालीं. खेळांत संपूर्ण मग्न जावन आपल्या खेळा पंगडाक लवलवीत आनी संतुश्ट दवरतालो. हजर आशिल्ल्या खेळा प्रेमीक बरें मनोरंजन वतगायतालो. सर्वां संगी तांच्याच कुटुंबाची व्यक्ती कशें तो परतून आशिल्लो. 5 वर्सां पयलें आपल्या मित्रा संगी उबें केल्लें कोस्टल फ्रेंड्स टिमाचो स्थापक सांदो जावन आशिल्लो. मात्र न्हय थ्रोबॉल ऑलरावंडर खेळगडी तो जावन आशिल्लो. खेळा स्पर्धांनी भोवमानां आनी ट्रॉफी ताणें आपणायल्यांत. दुबयांतल्या वॉमंजुरियन्स UAE असो चिरूक सांदो जावन आशिल्लो. गांवांत आसतना कातोलीक युवा संचलनाचो अध्यक्ष जावन ICYM सिटी वाराडोचो कार्यदर्शी जावन कातोलीक सभेचो सांदो जावन ताणें आपली सेवा दिल्या. असल्या नमुन्यावर क्षेत्रांनी तो
सुडसुडीत जावन आसलो. मोगाळ बावा उल्हास सबारांक जाल्लो हितू प्रकाश परीत दिवो अवचित कराळ काळजा कथान तो पालवण सोडलो. आमच्या बावा कित्या देवा इतले बेगीन तुवें आपयलोय? ह्या सवालाक मात्र जाप अजून आमकां मेळ्ळी ना. संभ्रम आनी नासलोय, सगळ्यान इतल्याक दिसलोय आतां बावा अवचित तुजी धांव थांबली, तुज्या गोर वेगळ्या सारान आमची मोना भावली. अचानक नपयस जाली आमचे मदले तुजी सावली. तू सोपणेलोय, परत परत सोपणेलोय, ती जारी करूंक एक तरान पेसाडलोय. पुरासान कश्ट लेखी नासता खळा नासतना वावुरलोय. देखून तूं बेगीनच देवाक मोगाचो जालोय. खेळ म्हळ्यार उर्बेन जीव दिवनूच आसल्या उल्हासान केळोन आसतनाच खेळा मैदानार प्राण सोडली गजाल मात्र आम्हा सर्वांक अजून दुसून आसा. मोगाळ बावा उल्हास ना कुशेन दुखीन आनी भरलेल्या काळजान तुका आमी आठेवच मागता. आनी सरकार जाणत देवा सदरी तूं आनंदान सुखी जिणी जिये म्हूण आमी मागता. ससाचो विषय दी थका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश सचेर फांको दी. समाधानान तसोच विषय घेवन दी. आमेन. देव बरें करूं म्हणची दोन उतरां. आमचो भाव उल्हासाच्या औचित्य मोरणा वेळी आतां कात घेवन आदारशिल्ल्या ह्या सर्वांचो तुकेच कुटुंबाच्या नांवी हांव उपकार बावडटा. एक थरान सहकार आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या आमचो विकार मानादीक सिप्रियन पिंटो बापांक देव बरें करूं म्हणटा. मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या सर पाद्र्यापांक देव बरें करूं. गायन मंडळीच्या सांद्यांक देव बरें करूं. अबुधाबींत काळजा गतान कोसळतना सहकार दिल्ल्या कॉस्टल फ्रेंड्स सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अबुधाबींत मोरणाच्या बाबतीन कानुनाक संबंद जावन डॉक्युमेंट प्रक्रिया करूंक वावुरलेल्या केसीओ क्लबाचे सांदे मानेस्तीन सिंथिया डिकुन्ना आनी वालेरियन अबुधाबी तशेंच वॉजवर्ल्ड मार्टिस आनी शाकीब हांकां देव बरें करूं. डॉक्युमेंट प्रोसेसिंग करतना कळबीत नासता सेवा दिल्ल्या लायनल मोंतेरो आनी ताका सांगात दिल्ल्या सर्वांक दुखेस कुटुंबा तर्फेन आभार आसा. देव बरें करूं म्हणटा. उल्हासाचें मोर्न मंगळूर एअरपोर्टार जावन घेतना सहकार दिल्ल्या मानेस्त लॉरेन्स डिसोजा आनी ताच्या सांगात्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुमोक केल्ल्या स्टीवन मिनेझस आनी सिप्रियन मिनेझस उल्हासाचे कझन्स हांकांय दुखेस कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाड्याची कुरकार मानेस्तीन ग्रेटा मिनेझस वाड्याकारां सांगाता सहकार दिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. बेराबा देवाच्या भाग्यवंतानो मोर पळोवंक हें बेजार जाल्या उपरांत तुमकां अवकाश कर दिता. देवाच्या भाग्यवंतानो देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळोंक येया. आत्म्याकाच्या स्वागत दिवन परमेश्वरा आदीन तो करा. तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्राहमाच्या कोपा देवदूत तुका व्हरून पावो. सासनाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लाभय आनी
दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमान्य दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण थीर बरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साखराक सबार धैन्यानी तुवें भरलें. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे. तुज्या साकरा उल्हासाक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव थीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिशें कर. अशें क्रिस्त सवें पावोवन तुज्या संगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियों. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. दया करून बसा. आलतार भुरगे फाटीं वसा. आलतार भुरगे फाटीं वसा. कोणी आलतारीचेर येवचें नाका वयर. मोर इल्लें फाटीं लोटया. थंय गोळी मंडळीचे सांदे दया करून शिस्त सांबाळून कुमो करा. आनीक मोर इल्लें फाटीं लोटया. हांगा वयर येतात आलतारी कडेन पुरा शूज घालून वाडोवंक घालून पुरा आमी पाद्री आपूण वाडोवंक घालून आलतारीर आसता. आनीक लोक पुरा कटे आनी गुंतेत आसतात. मस्त लोक आसतना पळयला हांवें. देखून दया करून सुदासून काण घेया. प्लीज अंडरस्टँड मी. इल्ले मेज फाटीं लोटीचे. मेज इल्ले फाटीं लोटीचे. फाटीं आनी गोळी मंडळीचे सांदे दया करून शिस्त सांबाळा. सकळून येवचें नाका. कोणें मोर्न पळयलां तांणी सेमिस्त्रेक वेचें. आनीक प्लीज मोर्नाची पेट तिशीन. आनीकी 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 या आतां गोळी मंडळी सांदे दया करून हेल्प करा. आनी सैत रावा नाका. लायनीर येवन तशें जाल्यार जाता. ह्या तशें गेल्यार ओके सायडींतल्यान येवन मदल्यान फाटीं वसा. सेमिस्त्रे वसा. आनी परत्या सांगूंक जायना. कथार सुरू केल्या उपरांत पवित्र आंब्याचे देवदूत तुका आमी म्हणूना. आनी त्या देखून ते कथा देवदूत तुका म्हणटा. ताच्या उपरांत पवित्र आंबे सभा सुवाते म्हणटा. भाव भयणीनो, येदोळ पर्यंत तुमी बरी शिस्त आनी भक्त दाखयल्या. सगळे शांतपणी बऱ्या तरान जाला. देखून दया करून तुमचो सहकार दियात. कोणा मोर पळोवंक जाय ती लायन करून येया आनी शीदर सेमिस्त्रेक वसा. देवदूत. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरून तुज्या येण्या वेळी साक्षी तुका स्वागत करूं. आनी सर्गीच्या जेरुजाल्या शेरा व्हरून पावो. पवित्र आंबाचे सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरांत हांव वेता. पवित्र आंबाचे सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरांत हांव वेता. जशें नितळ उदका जरी एक मेरो आत्रेता. तशें आत्मो म्हजो तुका लालेता ये देवा. पवित्र आंबाचे सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरांत हांव वेता. पवित्र आंबाचे सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरांत हांव वेता. तुका मोचियो भोवतानेला. तुका मोच्या जिवा केन्ना तुजे मुखार पडून पळेन
देवा पवित्रंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घर हांव वेता पवित्रंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घर हांव वेता दुखा मोजी काणजां पावल्या सगळो दिसांनी रात कयासा देव तुजो म्हणून दुस्मान खेडून हासता पवित्रंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घर हांव वेता पवित्रंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घर हांव वेता कित्याक तुमया कती जालाय सोस्कारचे सोडात परवसाचेर तस तुका सांबाळतलो सदा पवित्रंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घर हांव वेता पवित्रंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घर हांव वेता कित्याक तुमया कती जालाय झुलोन व्हरता रातचे वेळी हांव किर्तनां भजन तुजें करता पवित्रंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घर हांव वेता पवित्रंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घर हांव वेता आनंद बाबा आनंद पुत्र आनंद पवित्र आत्म्या एका सडा एका देवा जावं सस्नाच्या सस्ना पवित्रंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घर हांव वेता पवित्रंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घर हांव वेता जशे नितळ उदका जरी एक मेरो आत्रेता तशे आत्मो म्हजो तुका लालेता ये देवा पवित्रंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घर हांव वेता
तंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता आत्मो म्हजो भोवतानिला तुका म्हज्या जिवा केन्ना तुजे मुखार पडून पळेन तुका देवा पवित्र तंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता पवित्र तंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता तुका म्हजी काणजां पावल्या सगळो दिसांनी कयासा देव तुजो मोडो दुस्मान केंडून हासता पवित्र तंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता पवित्र तंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता कित्याक कंती जाल्याय सुस्कारचे सोडात बरवस्ताचेर तसो तुका सांबाळटलो सदा पवित्र तंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता पवित्र तंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता तो म्हाका मोगा दयेन सोलोन व्हरता रातचे वेळी हांव किर्तनां भजन ताचें करता पवित्र तंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता पवित्र तंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता आनंद बाबा आनंद पुता आनंद पवित्र आत्म्या एका सणा एका देवा जावन सस्नाच्या सस्ना पवित्र तंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता पवित्र तंबाची सुवाती हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता पवित्र तंबाची हांव वेता